43 पावटी म्हणजे 43 टाइम्स ह्या सरकारान पेट्रोल आणि डिझेलाचो प्राइस हायक केला। मे महिन्यात 21 महिन्याक 16 पावटी यांनी जवळजवळ 300% प्राइस यांनी हायक केल्लो आसा आणि ह्या हायक केल्ल्या प्राइसाचो जवळजवळ 2 लाख करोड रुपया हो सरकार टॅक्स रुपयान घेता। म्हणजे एक वटच्यान कोविडाच्या टायमार लोक त्रासान पडल्यात आणि दुसरे वटच्यान मोदी सरकार तांकां मदत करपा साकून त्यांच्या बोल्सांतल्यान 2 लाख रुपये काडटा। सो लोक सामके त्रास जाल्यार लोक आमकां काँग्रेस कडेन मागतात की आमचे खातीर आमचे वतीन तुमी प्रोटेस्ट चालू दवरात आणि आमी हो प्रोटेस्ट सारको चालू दवरलेलो आसा। हांव अभिनंदन करता महिला काँग्रेस टीम आणि यूथ काँग्रेसची टीम, कारण तेणी गोंयकारांचो त्रस्त जाल्ल्या गोंयकारांचो आवाज आयज घेवन ते आयज रस्त्यार आसात आणि आमची नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट सायकल रॅली करतले आमी वेगळे वेगळे प्रोग्राम करून लोकांचो जो त्रास जाल्लो आसा लोकांक जे कश्ट जाल्ले आसा तो कश्ट आमी आयज सरकारा मुखार दवरतात। आमी केंद्र सरकार जेणे अच्छे दिन सांगलेले लोक आयज म्हणटा आमगेले पुराने दिन तरी आमकां परत दियात। हे अच्छे दिन म्हणजे म्हारगायेचे दिन आणि आयज जगपाक कठीण जाल्लें आसा त्या खातीर ह्या सरकाराचो निशेध करतात। आणि ज्या तरेन UPA सरकारान प्राइस कंट्रोल करून लोकांक सवलत दिल्ली त्याच भशेन BJPच्या सरकारान म्हणजे अच्छे दिन प्रॉमिस केल्ले तेणी परत प्राइस कमी करून टॅक्स सगळे विड्रॉ करून रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्सूय काडून हे पेट्रोल जे आसा ते 35 रुपयांनी करचें ही आमी आयज मागणी करतात आणि डिझेल 30 रुपयांनी करचें हो कॉस्ट प्राइस आसा तेजो त्या प्राइसार तुमी जमा दिवची। एक मिनट we are start president and all Mahila you are starting in the front point. आज सगळी महिला तसेच यूथ हांगा जमिल्ले आसा आणि हेचे कारण सगळे आमी रस्त्यार आयले आसा कित्याक हेका जबाबदार आसा भाजप सरकार जेणे सगळी वस्तू म्हारग केलेली आसा। पेट्रोल डिझेल तेल तूर डाळ सगळी जी पळय वस्तू आसा ती त्यांनी म्हारग केलेली आसा। They have burned a hole into the pockets of a common man. आज ते सांगता कितलेशे पोट्याने पैसे त्यांनी वेगवेगळ्या मार्गाने जोडलेले आसा।
तरी आमकां आज रस्त्यार येवपाक पडलें. हेचें कारण एकच आसा की हेंचें जें चल्लां पळय फायनान्शियल सगळें मिसमॅनेजमेंट आसा. पेट्रोल डिझेलवर त्यांनी 40 लाख कोटी जमयलेले आसा. हांव म्हणटा तितलेंच न्ही, सोने गहाण दवरून 265 टन सोने गहाण दवरून त्यांनी पैसे जोडलेले आसा. कितलेशे पैसे त्यांनी एक्सायज ड्युटी तर्फे जोडलेले आसा, GST कडल्यान जोडलेले आसा. तो सगळो पैसो खंय गेलो? कितलेश्यो कंपन्या त्यांनी विकलेल्या आसात, कितले कॉर्पोरेट हाऊसांनी नॅशनल एज वेल एज इंटरनॅशनल कॉर्पोरेट हाऊसांनी तांकां मदत केलेली आसा. हो सगळो पैसो खंय गेलो? इतली म्हारगाई करपाची गरज कितें आसा तांकां? सगळ्या जगात पेट्रोल आनी डिझेल सवाय आसा, पण आमच्या भारतात पेट्रोल डिझेल म्हारग आसा. It's but natural. It's a vicious circle. If the transport, if diesel and petrol is costly, naturally all the household commodities are going to be very costly. म्हणून आम्ही आणि इतले तुम्ही पैसे ह्या मार्गाने त्या मार्गाने जे जोडलेले आसा ते पैसे सगळे खंय गेले? इतली म्हारगाई तुम्ही कित्याक केली? आमच्या काळात काँग्रेस गव्हर्मेंटच्या काळात 2014 आम्ही तांकां कितलेशे crores of rupees, actually 10 billion rupees were kept for the projects of women. आज तुम्ही पळयतले ते 10 बिलियन प्रोजेक्ट्साक लागून दवरलेले आशिल्ले पैसे ते खंय गेले? म्हारगाई खंयच्या खंय पावलेली आसा. तुम्ही सादी गोष्ट घ्या, तूर डाळ जी आमच्या काळात 60-70 रुपये आशिल्ली ती आज 200 पर्यंत पावलेली आसा. तेल 70 रुपयाचे 72 रुपयाचे आशिल्ले ते सुद्धा 200 रुपयापर्यंत पावले आसा. सगळे इतले सगळे गॅस जो 400 रुपयाक मिळतालो 400 अबाव तो आज 800 अबाव जालेलो आसा. बायलांनी करपाचें तर कितें? एक तर भुरग्यांक आमी आतां यूथ काँग्रेस आनी महिला काँग्रेस आमी सगळे इतल्याच कारणान भायर आयले आसा कित्याक आज आमची कितलेशे यूथ बेकार आसा. भाजपा मोदी सांगतालो भाशणां वाटली देता तो. इलेक्शनाच्या वेळार ताणें सांगितलें 2 कोटी जॉब्स आमी तुमकां दितले म्हणून. आज 1.5 कोटी लोक जॉबलेस आसात. 5 पैकी 4 बायलां जॉबलेस आसात. कितलेशे पर्सेंट आतां फक्त शहरात पळय आसा की थोडीशी बायलां जॉब करता ती पण 50% सकल आयलेली आसा. इतलेच न्ही, आज आमी पळयता की 100,000 पेट्रोल गेल्या कारणांनी जवळ कितलेशे 150 सिटीज पळय आसा ते 100च्या वर भाव गेल्लो आसा. आमी आज मागता ही म्हारगाई तुमी कित्या लागून करता? इज दिस एन आर्टिफिशियल महंगाई? दॅट्स वॉट आय वॉन्ट टू आस्क मिस्टर मोदीजी अँड भाजप गव्हर्मेंट. आमच्या गव्हर्मेंटावर कर्ज आसा 26,000 crores. आमच्या गव्हर्मेंटावर डोक्यावर कर्ज आसा. आज ते पहिले आम्ही आमच्या काळात काँग्रेसच्या काळात आम्ही सबसिडी दिताले गॅसावर. आज ती सबसिडी लोकांक मिळना. कितलेशे स्कीम यांनी फक्त इलेक्शनाच्या वेळा सुरुवात केलेल्या आसा त्या स्किमी अजून 8-10 महिने लोकांक मिळना. इतलो पैसो जो सोन्या मार्फत एक्सायज ड्युटी मार्फत त्यांनी गोळा केला हो पैसो गेलो खंय? इतलेशो कंपनीज विकलेल्या कॉर्पोरेट वर्ल्डच्या हाऊसेसचे इतलेशे कॉर्पोरेट हाऊसेसांनी तांकां मदत केली आसा हो पैसो गेलो खंय? तुम्ही कित्या लागून ही म्हारगाई वाडयतना आमकां त्रासात पडता? तुमचे कर्तव्य आसा, तुम्ही राजकर्ते आसा तर तुमचे कर्तव्य आसा ही म्हारगाई कमी करपाची. परंतु तुम्ही ते कर्तव्य तुमचे पालन करूं ना. तुम्ही आमकां सगळ्याक रस्त्यार हाडलेले आसा. आणि आज तुम्ही पळयतले आमची कितलीशी महिला पयसच्यान खूब पयसच्यान आयलेली आसा. आज ट्रान्सपोर्ट ना काय ना तरी ती हांगा पावलेली आसा. परत वो आयचो जो प्रोटेस्ट आसा वो प्रोटेस्ट इज अ पार्ट ऑफ नेशन वायड प्रोटेस्ट. 7 तारीख ते 17 तारीख करून संपूर्ण भारतांत विविध राज्यांनी विविध डिस्ट्रिक्टांनी हे प्रोटेस्ट घडून येतात. आणि खास करून जी वाडती म्हारगाय आसा
वाडते पेट्रोल डिझेलाचे प्रायसीस, वाडतो LPG सिलिंडर प्रायसीस, ताका लागून हो प्रोटेस्ट हांगा ऑर्गनायज केला. आयचो प्रोटेस्ट महिला काँग्रेस आणि यूथ काँग्रेस हांणी मिळून जॉयंटली आज हो प्रोटेस्ट हांगा घडोवन हाडला. निशेधार्थ की जे पेट्रोलाचे आणि डिझेलाचे जर प्रायसीस पळयत ऑलमोस्ट 100 तेकल्या, इतर राज्यांनी तर 100च्या पार जाल्ले आसा. म्हणून आज एक सिंबॉलीक हो आमचो बॅट्समॅन आज तेणें सेंच्युरी मारल्या हें आज हांगा तो दाखयता. मोदी सरकारान पेट्रोलाची आणि डिझेलाची सेंच्युरी मारलेली आसा, जे इतिहासान केन्नाच इतके प्रायसीस वाडूं नाशिल्ले तितके ह्या सरकाराक आमकां आज पळोवपाक मेळटा. एका वटेन केंद्रान तशेंच राज्यांत आज नोकऱ्यो ना, लोक आज भुरगे आज अनएम्प्लॉयड आसा, आणि दुसरे वटेन वाडटी म्हारगाय. सो हें म्हाका खबर ना मोदी सरकारान ह्या पॅन्डेमिकान म्हणल्यार बारीक मनशाक आज रिलीफ दिवपाक जाय आशिल्ल्यो, नोकऱ्यो दिवपाक जाय आशिल्ल्यो. ते 20 लाख कोटीची ती घोशणा केल्ली. ते 20 लाख कोटीचेर कितके शून्य आहा तेही अजून कोणाक खबर ना. पूण ते प्रत्यक्षान जे लोकांक जे तेजे डायरेक्ट बेनिफीट मेळपाक जाय आशिल्लो, डायरेक्ट त्या अकावंटान पयशे येवपाक जाय आशिल्ले, ते आज पर्यंत आयिल्ले ना. जी 15 लाखाची जी पटाश्यो मारलेल्यो तेच आज परत मोदी आज करता. नोकऱ्यो मेळपाच्यो सोड, आज नोकऱ्यो आज गेल्ल्यो आसा. अशा वेळार म्हारगाय आज नियंत्रणान हाडपाचें सोडून आज म्हारगाय वाडयत आसा, हेजो आज आमी निशेध करता. गोंय सरकाराचेर जर उलोवपाक जाय, जेन्ना प्रमोद सावंत सरकारान जेन्ना ताबो घेतलेलो तेन्ना उतर दिल्लें की आपूण मनोहर पर्रीकराची आपूण लिगसी फुडें व्हरता. सो आज जर लिगसी फुडें व्हरता आसत आमकां एक प्रश्न करून दिसता की मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो तेन्ना गोंयच्या लोकांक उतर दिल्लें की पेट्रोलाचे प्रायस आपूण 60 वयर जावपाक दिवपाना, जे वेट आसा तें आज काडून उडयलें. तर आज जर प्रमोद सावंत सरकार जर मनोहर पर्रीकर सरकाराची आनी मनोहर पर्रीकर घेता, सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार आज तेणें पेट्रोलाचेर आनी डिझेलाचेर जे वेट लायिल्लें आसा तें आज काडून उडोवन गोंयच्या लोकांक आज रिलीफ दिवपाची आज गरज आसा. कित्याक ऑलरेडी पॅन्डेमिकान आज खूब गोंयकारांचो जीव गेल्लो आसा, फॅमिलीज उद्ध्वस्त जाल्ल्यो आसा, लोक जॉबलेस जाल्ले आसा. अशा वेळार इतकी म्हारगाय, ट्रान्सपोर्ट वाडला, आज दूध, भाजीपालो, फ्रुट्स, व्हेजिटेबल्स, चिकन हें सगळें आज वाडलेलें आसा. एग्रीकल्चर सेक्टरान आज डिझल वाडलेल्या कारणान ते आज सगळी थंय म्हारगाय वाडलेली आसा. आणि अच्छे दिन हे जे सरकारान प्रॉमिस केल्ले प्रत्यक्षात अच्छे दिन आज आयिल्ले ना. 2014 पयलीं जे दीस आशिल्ले ज्या टायमार इंटरनॅशनल मार्केटान क्रूड ऑयलाचे प्रायसीस जेन्ना हायेस्ट आशिल्ल्यो, जेन्ना 120च्या वयर जेन्ना डॉलर्स पर बॅरल वताल्यो तेन्ना आमकां 60 आनी 70 रुपयान पेट्रोल मेळटालें. आज इंटरनॅशनल मार्केटान क्रूड ऑयलाचे प्रायस आज लोवेस्ट आसा, जो केन्नाच नाशिल्लो इतक्यो लोवेस्ट आसा. अशें आसतना आज डिझेल आणि पेट्रोलाचे प्रायसीस हायेस्ट जाल्ल्यो आसा. आमचे जर नेबरींग कंट्रीज जर पळयत सादे न्ही, सायडींतले आमचे जे इतर देश आसा तेंचे उदाहरणां घेया, तर कितकेशे पटीन आज तांकां आज सवाय पेट्रोल दिवपाक परवडटा. जाल्यार मोदी सरकाराक पॅन्डेमिकाच्या नांवान कितके लाख कोटी जमयल्ले ते तरी आज रिलीफ म्हणून आज ते लोकांक दियात अशी आमची मागणी आसा. आणि जो पर्यंत हे सरकार रिलीफ दिना आणि म्हारगाय कमी करना तो पर्यंत आमी हे अवेरनेस आमचो जो कॅम्पेन आसा हे लोकां पर्यंत पावपाक जाय. कित्याक आजून थोडे अंध भक्त आसा जे कितें फाल्यां 500 रुपया पसून पेट्रोल लिटर जाल्यार ते मान्य करपाक रेडी आसा की बाबा आमकां 500 रुपया परवडटा म्हणून. अशे अंध भक्त आसा. सो हे सामान्य जनतेक आज कळपाक जाय की ह्या हो सरकार तांकां कसो लुटता तो. कित्याक आज एक घर चलोवप आज एक मनशाक कठीण जाल्लें आसा. जो 10 आणि 12 हजार म्हयन्याक पगार घेता ताका आज हे अत्यंत कठीण जाल्लें आसा. पेट्रोल आज 100 रुपया घालून तो पेट्रोलाचे पयशे घालतलो काय तो आज आपले फॅमिली पोसतलो काय तो कितें सेविंग करतलो. सो ह्या आज कठीण परिस्थितींत लोक जगता हेजो आज आमी आज हांगा निशेध करता.